म्हापशा नगरपालिके लागीं आशिल्ल्या इमारतीची वायट अवतिकाय जाल्या। इमारतीचे वाश तुटून पडपाक लागल्यात। ही इमारत रस्त्याक कुशीक आशिल्ल्यान वायट घडणूक घडपाची शक्यताय आसा। एखादो वासो रस्त्यार प्रवास करपी प्रवाशाचेर लेगीत पडूं येता। म्हापशा नगरपालिकेन हाचेर लक्ष दिवन वायट घडणूक घडच्या पयलीं उपाय करचो अशी मागणी थळाव्या म्हापशेकारांनी केल्या। चालेल आम्ही विचारायचे मला एका वाचवतो फुल धक्का दिली सर वाचो भायर सरलोला तो व्हडलो काल धाकटो तीन तर पडला भायर चढायचे आम्ही विचारायचे आम्ही आता खंय आहा सारके पोरणे शिकलो ते जेवती थंयसरूच आले हेजे कडेन ते बरं फार्मासी कडेन हांव म्हणटा कितें जाणा हे असं मागता सारको हांगा तर एक गाडी काय थांबना प्रत्येक टायम गाडयान भावत आसता आनी कोण लोक कोण वयता येता आनी हांव कितें म्हणटा असो वासो मातशें पळयात वासो फुकट पान परत पडटलो आनी पडलो न्हू तो आनी कोण रावपाचो ना मोठोच पडना कितें जातलें तेजे उपरांत तूं आनी कितें पडोवंक शकता तेजे पयलीं हांव कोणा हें लागता पळय मुतूळ लागता कोणाक कितें होतरी लागता मागीर तें लक्ष घालत तुमी मातशें करा तें काडा तें मातशें पडचे आदी एक काल धाकटो भुरगो पडला कोणाचेर तो बरें आसा जालें काय जमना तेका हे व्हडलो कोणाचेर रावनाका हांव एक सांगता तेचेर म्हणजे प्लीज एक काडाय मातशें पळया तूं लक्ष घाला प्लीज पळया तुका कशें दिसता जाय हां तुम्ही आता पहिला हो वानवे आता म्हापशाचो आता तुम्ही गाडी बसून पयली आसा कितें जाता आनी ती जी आसा ती भोग्याची त्या हेजेर आयज तुमी दोन दिसा पयलीं एक पडलेलो आयज आमी वयता परत वयता आयज अशें बिल्डिंगेचो अशी परिस्थिती आसा की तुमी ते नळे जोडले आहात आनी ते वासो पडला पळय तो आनी अशें ताच्या कडेन नळे सुटलेले आहा तर तेन्ना पडूं शकता तेन्ना मुन्सिपाल्टी आनी ह्या ओनरान ह्या बिल्डिंगान ताबडतोब तेची झाडझुडी करून तेचेर हे हाडपाचें की लोकांक अशें चुकपाक जावपाची अशी काळजी घेवपाची तर हांव मागता की मुन्सिपाल्टी वचून आनी आमच्या सगळ्या म्हापशेकारांक वचून अशी जुनी बिल्डिंगी आसात तेंच्यांनी त्या बिल्डिंगेचेर जाता तितले बेगीन केअर टेकर करपाचें अशें आमच्या म्हापशाचे जेंचे कडेन आमच्या बिल्डिंगी आसा तो नियम हांव मागता